आयुष मंत्रालयाच्या सहयोगांतल्यान गोंयांत 2 फावट आयुर्वेदीक न्यूरोथेरपी कॅम्पांची येवजण केल्या. सप्टेंबराच्या 2 ते 6 हे 5 दीस आयुर्वेदीक न्यूरो सर्जरी कॅम्प पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ MBA कला आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालयात जातलो. ह्या आयुर्वेदीक कॅम्पाक सुमार 70 दोतोरांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिली. तशेंच समाजसेवक आनी लोकांनी आयुर्वेदीक कॅम्पाचो वापर करून घेवचो, अशें पार्सेकार म्हणटा. येता त्या आयतार दीस 2 तारीख 2 सप्टेंबर ते गुरुवार 6 सप्टेंबर पर्यंत पेडणे तालुक्यात संत सोयरोबानाथ MBA महाविद्यालयात ऑर्गनायज केल्लो आसा. आयच्या काळात पाठीचो प्रॉब्लेम किंवा संदेदुखी हे कॉमन मेळटात. वयाची 40 वर्सां 50 वर्सां जातकीर सामान्यपणे प्रत्येक जण सांगत असता आपले गुडघे दुखतात, कोण म्हणटा एंकल दुखता, कोण म्हणटा स्लीप डिस्क आसा, कोण म्हणटा बॅक पेन आसा, काही जाणांक मायग्रेन असता. अशा सगळ्या व्याधींचेर एका जाग्याचेर उपचार करपाची योजना श्रीपाद भाऊंच्या प्रयत्नान गोव्यात पयलीं 2 ठिकाणी जाल्या. ही तिसरी पेडणे तालुक्यात मध्यवर्ती जंय जागा एकत्रीत मेळटली अशा जाग्यार संत सोयरोबानाथ MBA महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय जे आसा थंय 2 तारखेपासून 6 तारीख पर्यंत हो कॅम्प चलतलो. ह्या क्षेत्रांतले साधारण 70 तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर्स ह्या कॅम्पाक येतले. सुविधा मोफत आसतल्यो. फाटल्या 2 कॅम्पांचो अनुभव पळयलो जाल्यार स्वाभाविकपणे पेडणेसून जाणारी मागणी आणि त्या मागणीक अनुसरून हो मेळणारो कॅम्प निश्चितपणे रुग्णांची गर्दी आसतली. कॅम्प आयतार दीस 2 तारखेक सकाळी 9:30 सुरू जातलो. ताचे रजिस्ट्रेशनूय आमी लिफलेट्स काडल्यात, त्या 2-4 फोन्स दिल्ले आसात. तांचे कडेन रजिस्ट्रेशन करूंक मेळटा आणि रजिस्ट्रेशन केल्ल्याक आदले दिसा नंबर दिले वतले आणि त्या नंबरा प्रमाणे 2 तारखेक ट्रिटमेंट सुरू जातली. दुसऱ्या दिसाच्यान जे फ्रेश पेशंट येतले तांकां सकाळी येवप आनी ताणें नंबर घेवप. तिसरे दिसा फ्रेश येतले ताणें तिसरे दिसा लायनीक रावप आनी नंबर घेवप. म्हणजे जेका फ्रोजन शोल्डर म्हणटात, फ्रोजन शोल्डर, सर्विकल पेन, बॅक पेन, स्लीप डिस्क, एंकल पेन, मायग्रेन, वोकल कॉर्ड प्रॉब्लेम, पॅरालिसिस, नी जॉइंट पेन, टेनिस एल्बो अशा प्रकारचे अनेक व्याधी ज्यो सामान्यपणे सापडटात आणि तेची ट्रीटमेंट हांगा उपलब्ध जायना, ही एकत्रित ट्रीटमेंट आयुष मंत्री श्रीपादजी नायक यांच्या प्रयत्नांतसून पेडणे तालुक्यांतल्या रुग्णांक जाता. सामाजीक कार्यकर्ते, हांगासरल्यो स्वयंसेवी संस्था, हांगासरले महिला मंडळां, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्रीडा मंडळां, युवकांनी ह्या गोष्टीचो फायदो घेवचो. आपापल्या परिसरात अशा व्याधींनी ग्रासलेले जे पेशंट आसा, दुर्गुण आसा, त्याची माहिती आमकां सगळ्यांक आसता. आपल्या घरांत कोण आसलो जाल्यार, आपल्या शेजारच्या घरांत आसलो जाल्यार, वाड्यार आसलो जाल्यार मुद्दम ताची आठवण करून, स्मरण करून ताची पेशंट म्हणून हांगा एनरोलमेंट जातली हेची एक काळजी घेवची आणि एक सामाजीक कार्यांत ह्या आपले योगदान घालचें.